नमस्कार. येवकार तुमकां हा पॉडकास्ट कार्यावळीन खूब फावटी बापाय आनी पुता मदीं हाजे खातीर झगडी जाता की पुताक धंदो करपाचो आसता आनी बापाय कडेन पयशे नासता. आतां भितर दोगांचीय चूक नासता. एकट्याक दिसता की आपलो बापूय आसा ताणें आपल्या खातीर कितें तरी करचें, कॅपिटल दिवचें आनी धंदो घालचो म्हूण. पूण बापायची स्थिती अशी आसता, बाबड्या कडेन घडये पयशे नासता, पुताक दुखावपाचें नासता, पूण बँके कडेन पळयत जाल्यार पयशे नासता. सो अशा परिस्थितीन सद्या एक बापूय सगळ्यांक मदत करता, म्हणजे जेंकां जाय तांकां मदत करता, तो म्हणजे EDC. आमचे बरोबर सध्या आसा अश्विन कामत, जनरल मॅनेजर ऑफ EDC एंड चीफ फायनान्स ऑफिसर. सो गोंयांत जेंकां जेंकां रोजगार जाय आनी जेंकां जेंकां पयशे जाय तांचे तुमी बापूय न्ही. यू आर टेकिंग दॅट सिच्युएशन पोजिशन. एका भशेन सांगपाक जाता अशें. पूण नमस्कार, थँक्यू सो मच फॉर इनवायटींग मी टू युअर पॉडकास्ट. आजकाल रुपेश पॉडकास्ट म्हणजे अशें जाला की इट हॅज ऑलमोस्ट रिप्लेस्ड बुक्स. सो पर्सनली आय वॉच एटलीस्ट 2 or 3 पॉडकास्ट ऑलमोस्ट डेली बेसीस. अँड तुजो पॉडकास्ट इज वन ऑफ दी मोस्ट लिडींग पॉडकास्ट अँड वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट इन द गोवन कॉन्टेक्स्ट. तुजो पॉडकास्ट पळोवपाक खूब आवडटा. आणि अशी एक म्हण आसा, आफ्रिकन एक प्रोवर्ब आसा की ते म्हणटात की इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चायल्ड. सो तशेंच एक एंटरप्रिन्युअर घडोवपाक फूल सोसायटीची मदत लागता. आनी तातूंत त्या सोसायटीन सगळ्यान व्हडलो रोल प्ले करता ते तुजे आसले मिडियावाले. थँक्यू. सो यू हॅव टेकन दीस इनिशिएटीव टू हॅव अ पॉडकास्ट ऑन आर EDC स्कीम्स अँड हाव वी कॅन हेल्प दी बडिंग गोवर एंटरप्रेन्युअर्स. इट इज अ व्हेरी बिग डील. थँक्यू सो मच फॉर इनवायटींग. सो आतां सामान्य लोकांक सामान्य भाशेन जर कळचें जालें जाल्यार EDC आनी बँक हाजे मदीं फरक कितें? EDC ही एक NBFC, गव्हर्मेंट ऑफ गोवा ओन्ड नॉन बँकिंग फायनान्स कंपनी. सो जनरली फायनान्सान 2 गोष्टी आसतात, एक बँक्स असतात आणि एक नॉन बँक्स असतात. आणि आम्ही EDC इज अ नॉन बँकिंग फायनान्स कंपनी. वी आर ऑल्सो द स्टेट फायनान्स कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा. जालें कशें, जेन्ना स्वातंत्र्य मेळ्ळें देशाक तेन्ना प्रत्येक राज्याची इंडस्ट्रियल ग्रोथ जावची म्हणून प्रत्येक राज्यान एक इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जागो दिवपा खातीर आनी एक स्टेट फायनान्स कॉर्पोरेशन फायनान्स दिवपा खातीर अशें तयार जाल्लें. आनी गोंयचें स्टेट फायनान्स कॉर्पोरेशन 1975 तयार केल्लें तें इकॉनॉमीक डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. सो वी आर डिफरंट फ्रॉम द बँक इन द कॉन्टेक्स्ट की आमी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट ओपन करूं शकनात. पूण बाकीचे जे बँक करता, बँक जे लोन दितात तशेंच आमी लोन दितात. आमी तुमकां वर्किंग कॅपिटला खातीर CC लिमीट, OD लिमीट दिवपाक शकना. पूण आमी तुमचे कॅपिटल असेट क्रिएट करपा खातीर, तुमी फॅक्टरी घेवपाक जाय, शेड बांदपाक जाय किंवा मशिनरी घेवपाक जाय, त्या खातीर आमी टर्म लोन फायनान्स करता. म्हणजे आतां धंदो सुरू करपा खातीर जाय ते पयशे तुमी दिवपाक शकता. येस. आनी फक्त धंदो सुरू करपा खातीर जाय ते पयशेच न्ही, तर पयशां बरोबर आमी आनीक 2 गोश्टी ज्यो सगळ्यान इम्पॉर्टंट आसात तेय दितात. एक जेन्ना एक आमचो भुरगो एक धंदो सुरू करपाक ट्राय करता, बिझनेस करपाक ट्राय करता, तेन्ना ही नीड्स बेसिकली 3 थिंग्स. ही नीड्स कॅपिटल, विच इज इफ चिपर द रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटर इट इज फॉर हिम. कॅपिटल म्हणजे भांडवल जे सुरवातेक पयशे जाय. एक्झॅक्टली. ओके. दुसरें ताका जाय आसता तें एंटरप्रेन्युरियल एज्युकेशन. जाता कशें रुपेश की आमच्या घरान, बिकॉज आमच्या गोंयान बिझनेस इज नॉट इट इज नॉट अ टॉपीक वीच इज डिस्कस्ड एट डिनर टेबल्स. आमी घरा कडेन बिझनेस डिस्कस करनात. खूब कमी लोकांच्या घरान डिस्कस जाता आसतलो. चडशा घरांतल्या लोकांक जॉब उलयतात, गव्हर्मेंट जॉब उलयतात. बिझनेस फॉर डिस्कशनाचो टॉपीक चडसो आसना. सो तें एज्युकेशन जें आसा, एंटरप्रेन्युरियल एज्युकेशन, खंयचेंय एज्युकेशन आमकां आयदर स्कुलान मेळटा किंवा घरान मेळटा. घरान कांय टॉपीक डिस्कस चड जायना बिझनेसाचो, आनी स्कुलान करिक्युलमाचो पार्ट असो आसना. बिझनेस डिस्कशन ऑर बिझनेस हो एक करिक्युलमाचो पार्ट आसना. ताका लागून वी हॅव टायड अप विथ एन इन्स्टिट्यूट कॉल्ड एंटरप्रेन्युअरशीप डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया, आनी तांच्या मार्फत आमी एंटरप्रेन्युरियल एज्युकेशन सुद्दां प्रोवायड करता. सो EDC हे चिपर भांडवळ म्हणजे चिपर लोन्स एट अ व्हेरी चीप रेट फायनान्स करता. EDC एंटरप्रेन्युरियल एज्युकेशन दिता. आनी तिसरें जें सगळ्यान चड गरजेचें आसता तें म्हणजे कॉन्फिडन्स. आमच्या भुरग्यांक एंटरप्रेन्युरियल लीप ऑफ फेथ घेवपा खातीर एक कॉन्फिडन्स जाय पडटा.
तो कॉन्फिडन्स दिवपा खातीर ह्या फावटीच्या बजेटान CM सरान इजी एक्झिट स्कीम म्हणून अनावन्स केल्या. हां ते इजी एक्झिट स्किमाच्या अंडर आमी चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना ही स्कीम, त्या स्किमीन दिल्ले लोन तुमी पयल्या 2 वर्सांत जर तुमकां दिसलें की आपले डिसिजन चुकला किंवा आपले बिझनेस सिलेक्शन चुकला, आपल्यान हो करपाक नाका आशिल्लो, तर 2 वर्सां पुरेशी आसता कळपा खातीर. सो पयल्या 2 वर्सान यू कॅन कम एंड तुमचं ट्रायल अँड एरर सोंपलेलें आसता. एंड यू कॅन जस्ट रिपे अस द प्रिन्सिपल बॅक. वी वील नॉट डिमांड द म्हणजे इंटरेस्ट. जितले पयशे घेतले तितले दिवप, तितले दिवप. इंटरेस्ट दिवपाची गरज ना ताचेर. येस. सो ती आतां इजी एक्झिट स्कीम सुद्दां आमी ह्या बजेटान इंट्रोड्यूस केल्या. कॉन्फिडन्सा बद्दल आतां एक आसा की तुमकां कॉन्फिडन्स, ताका तुमच्यान कॉन्फिडन्स आसा की पयशे दितले म्हणून, पूण तुमकां ताच्यान कॉन्फिडन्स आसपा जाय. इन द सेन्स ताकाच कॉन्फिडन्स आसा बिझनेस करपाचो. सॉरी, आय स्टँड करेक्टेड. पयशे दितले म्हणून कॉन्फिडन्स आसचो पडटा. तुमकांय ताच्यान कॉन्फिडन्स आसचो पडटा की हो भुरगो बिझनेस करूं शकता म्हणून. आतां खंयच्याय भुरग्याक पळयतकर कशें कळटा तुमकां की तो बिझनेस करपाक शकता? पळय कशें आसता, खंयच्याय आमी लोन दितना एक आमी आमच्या भितर एक इंटरनल जोक आसा ओवर फायनान्स फिल्डानूच, की लोन दिवप हे संवसारांतले सगळ्यान इजियस्ट बिझनेस. करेक्ट. लोन दिवप इज द इजियस्ट बिझनेस. पूण लोन अशा मनशाक दिवप, अशा बिझनेसमॅनाक, बर्डिंग एंटरप्रेन्युराक दिवप जो त्या लोनाचे योग्य वापर करतलो, योग्य बिझनेस करतलो आनी क्रेडिबिलिटी आनी सिन्सियरली परत रिपे करतलो, इज द मोस्ट चॅलेंजींग पार्ट ऑफ आवर बिझनेस. सो वी हॅव आवर ओन एप्रेजल मेकॅनिझम बेस्ड ऑन वीच वी डिसायड वेदर वी कॅन गीव लोन्स ऑर नॉट. आतां जाता अशें चडशे फावटी एक आरोप आसता की EDCन गेले काय लोन डिफिकल्ट जातलो किंवा खंयच्याय गव्हर्मेंट कॉर्पोरेशनान वतकीर लांब लचक प्रोसेस आसता. पूण आमी हेंय अंडरस्टँड करपाक जाय की तो जो गव्हर्मेंट ऑफिसर आसा जो अप्रेजल करता ताकाय बीन रुल्स फॉलो करचे पडटा. जाता अशें की नाव वी आर गवर्नड बाय द बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स. हांव आमचेच उलयतां पयलीं. वी आर गवर्नड बाय द बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स. We are regulated by Reserve Bank of India and we are audited by CAG. म्हणटकीर ह्या सगळ्यांच्या चौकटीन बसूनच लोन दिवपाक जाय. RBIचे सिंपल सांगता तुमकां, ते म्हणटात की सिबील स्कोर तुमचो खराब आसा जाल्यार लोन घेवपाक मेळना. NPA तुमी जर दुसरे कडेन खंय तरी NPA आसा जाल्यार लोन दिवपाक मेळना. सो ते जे थोडेच म्हणजे 100रांतले 1-2 जाणां असल्यो केसीस आसतात. पण 95 ते 98% केसीसान दे आर व्हेरी गूड. आमचे गोवन एंटरप्रेन्युअर्स, गोवन एक्झिस्टींग एंटरप्रेन्युअर्स एज वेल एज न्यू एंटरप्रेन्युअर्स आर व्हेरी व्हेरी जेन्युइन. सो नवो भुरगो आयलो सपोजेटली सामकें कळपा खातीर आनी ही सिट्स नेक्स्ट टू यू एंड सेज की म्हाका लोन जाय, जाल्यार पयले हितून ग्रास्प जाता काय तुमी ताका रिटर्न टेस्ट बी दिता की हे केल्यार तूं सारको? अशी कितें रिटर्न टेस्ट आशिल्ली जाल्यार IQ बी चॅक करता. अशी कितें रिटर्न टेस्ट जर आशिल्ली जाल्यार संवसारांतल्यो सगळ्यो बँक आनी फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन लॉसान बॅड डेब्ट केन्ना जावपाना. NPA कोणाचो जावचोच नाशिल्लो. पूण तशें आसना. एक तर आमची एक अप्रेजल मेकॅनिझम आसता आनी दुसरी जेन्ना नवीन कोणी मनीस बिझनेस लोन घालपाक वता तेन्ना ताका पयली भांडवळ ताका चड नाका आसता. मोस्ट ऑफ द टायम्स द रिक्वायरमेंट ऑफ कॅपिटल फॉर अ न्यू बिझनेस इज हार्डली द प्रोजेक्ट कॉस्ट इट सेल्फ इज हार्डली 25-30 lakhs. रायट. 25-30 लाखान एक बरोसो बिझनेस सुरू करपाक जाता. अशें खूब कमी येता की पयलोच बिझनेस करपाक सोदता आनी 15 कोटी रुपया लोन जाय, 10 कोटी, अशें खूब कमी आसता. चडशे लोकांक ते फायनान्स करता तुमी? फायनान्स करता. व्हड सुद्दां. येस. पूण मागे येतले एक्चुअली अमावंट कितलो तो? हय. पयलीं आमी धाकटे लोन सांगता तुका. सो एक 25-30 लाखाचो प्रोजेक्ट कॉस्ट आसता. सो 25 लाख म्हणसरच्या प्रोजेक्ट कॉस्टां खातीर आमच्या कडेन एक स्कीम आसा. ती गव्हर्मेंट ऑफ गोवाची फ्लॅगशीप स्कीम म्हणजे चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना, CMRY. ताज्या अंडर द रिक्वायरमेंट्स आर व्हेरी मिनिमल. तातूंत आमी पळयात, आमी 25 लाख म्हणसर जर प्रोजेक्ट कॉस्ट आसा ताजो आमी 90 ते 95% ताका फायनान्स करूं शकता. 95%? सो हीज ऑर हर मार्जीन इज बेर मिनिमम 5 to 10%. काय घाणाक बी दवरपाक गरज ना. कोलॅटरल सेक्युरिटी. गूड क्वेश्चन. सो खंयचो लोन म्हणो काय 4-5 पॅरामिटर आसता. पयलो पॅरामिटर आसता कितले लोन दितले, जाल्यार 95%, 90 ते 95% आमी लोन दिवपाक शकता. दुसरो पॅरामिटर आसता की सेक्युरिटी कितें मागतले, जाल्यार सेक्युरिटी जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना आमी आमच्या मनान पयली येता ती म्हणजे कोलॅटरल सेक्युरिटी, म्हणजे इममुवेबल सेक्युरिटी आपली कितें तरी मॉर्गेज करची पडटली काय. तर चीफ मिनिस्टर रोजगार योजनान खंयचीच इममुवेबल सेक्युरिटी मॉर्गेज करची पडना. पूण हाजो अर्थ सेक्युरिटीच नाका काय कितें ना. सेक्युरिटी जाय पडटा, एक गॅरंटर जाय पडटा. आतां
गॅरंटरा बद्दल एक दुसरो आमचो गैरसमज खुबश्या लोकां भितर आसता तो म्हणजे गव्हर्मेंट सर्वंटूच जाय पडटा. खूब जाणां विचारता आमकां तुमच्या कडेन लोन घेवपाक येतना फक्त गव्हर्मेंट सर्वंटूच जाय पडटा सिक्युरिटीक. ना, तशेंय नासता. सो एनी पर्सन हू हॅज अ गुड इनकम or good asset backing is sufficient. We can take guarantor of those people also. एकूच गॅरंटर जाय की दोग जाण जाय? Depending on the loan size. लोन सायज जर 6 लाख म्हणसर आसा जाल्यार एक गॅरंटर, ताच्या वयर आसा जाल्यार डिपेंडींग ऑन द कितलो लोन आसा आनी तो एक गॅरंटर जो हाडलो तो सफिशियंट आसा काय ना, एक किंवा आनी प्रोजेक्ट घेवन तुमचे कडेन येवचो पडटा दिसता न्ही? सो CMRY लोन जी आसा तातूंत प्रोजेक्ट रिपोर्ट असो वेगळो काय आसना. आमचो फॉर्म जो आसा फॉर्मानूच थोडे डिटेल मागिल्ले आसा आमी ते डिटेल भरून दिला काय दॅट तुमी आतां प्रोजेक्ट दितलो पळय न्ही, तेन्ना ताची वायबिलिटी पळोवची पडटली तुमकां की बाबा अननोइंगली तो ह्या गजालीन हात घालिना की थंय फायदोच जावपाचो ना असले बी जाल्यार? आमी आमच्या पळय कशें आसता वी कॅन एडवायज, बट आतां आमच्या एक्सपिरियन्सा प्रमाणे सपोज तो जो एक बिझनेस घालपाक आयला तो पयलीं फेल जाल्लो आसा की ताजो फेल्युअर रेट चड आसा. आमी आमच्या सायडीन आमी प्रयत्न करतात तांकां समजोवपाक की वो बाबा अशें अशें जाल्लें आसा, आमचो एक्सपिरियन्स बरो ना हातून, तूं मातसो कॉशियस राव. सम केसीस आमी म्हणटात तूं एक कम्फर्ट लेटर घेवन यो, जस्ट तूं ताज्या बऱ्या खातीर. आमकां कम्फर्ट न्ही तो, ताका कम्फर्ट तो की आपल्याक बिझनेस आसा. फॉर एक्झाम्पल तूं टॅक्सी घालपाक सोदता जाल्यार खंयचे तरी एक रिसॉर्टाचे खंयचे तरी खंय तरी तूं टॅक्सी चलयतलो, आपल्याक तुजे कडेन हें आसा मार्केट आसा, ताजें कांय कॉन्ट्रॅक्ट ना, टायअप ना, कांय ना. वी आर व्हेरी व्हेरी लिनियंट वेन इट कम्स टू CMRY लोन्स, बट त्या चौकटीन रावन लायक आय सेड RBIच्या CAGच्या बोर्डाच्या चौकटीन रावन आमच्या स्किमी प्रमाणे आमी लोन दिता. ओके. सो कोलॅटरल एक दिवची पडटा आनी कोलॅटरल इममुवेबल सेक्युरिटी किंवा लँड फ्लॅट मॉर्टगेज करची पडना. गॅरंटर आनी थर्ड दोनच जालें? जालें, इतलेंच. कितले दीस घेता? हां, सो आतां कितले दीस घेता हो एक व्हडलो प्रश्न आसता की कितले दीस लागता EDCन वतकीर. जाल्यार ऑन अ हायर सायड एक मनो धरून पळोवपाचो. पूण कितें आसता बिकॉज इट इज अ गव्हर्मेंट स्कीम, गव्हर्मेंटाची एक टास्क फोर्स कमिटी आसता. ती कमिटी कम्स अँड वी हॅव टू मेक अ प्रेझेंटेशन टू द EDC इज द इम्प्लिमेंटींग एजन्सी ऑफ द स्कीम. सो EDC फूल अप्रेजल अजेंडा करता आनी तो अप्रेजल अजेंडा वी प्रेझेंट इट टू द टास्क फोर्स कमिटी. टास्क फोर्स कमिटीची मिटींग एकदा किंवा दोनदा आसता म्हयन्यात. कोण करता हे टास्क फोर्स? आमचे देर आर गव्हर्मेंट अपॉइंटेड कमिटी. नॉट लायक CM or someone? No. Okay. Government officers basically. But your chairman is always someone who's not from this thing. No, chairman is always appointed by government. Yes. Every member of the task force committee is appointed by the government. Okay. पण तांचेकडे ते ज्ञान असता की हे प्रपोजल पोवन जातलो काय ना, आणि ते आपल्या प्रमाणे प्रश्न विचारतात, तांच्या एक्सपिरियन्सा प्रमाणे प्रश्न विचारतात, विच वी आन्सर. वी इवन कॉल दी जो एप्लिकंट आसा ताच्या कडल्यान सुद्दां तांकां कितें इन्फॉर्मेशन जाय आसता, कितें विचारपाचें आसता ते तांकांय आपयतात. कमिशन बी पे करचें पडटा? एक मनीस दाखोवचो जाणे अशें वो केला, अशें कोणाक कमिशन दिवचें पडलां एक नया पयशाचें. EDC प्रॉबेबली वी कॅन बी व्हेरी व्हेरी प्राऊड ऑफ दीस फॅक्ट की एक नया पयशाचें करप्शन किंवा एक नया पयशाचें कमिशन कोणाक दिवचें पडना. एजंट बिजंट ना? एब्सोल्युटली झिरो. एकूय एजंट ना. दिसा काय ना तुमच्या सकयल RTOन बी गेले एजंट दिसता तशें काय ना? गरज ना. आमी पळया नॉट जस्ट एजंट ना, बट एजंट नासचो म्हणून आमी सुद्दां प्रयत्न करतात. वी ट्राय अवर बेस्ट. आमचे फॉर्म आमी रिवायज करत आसतात. जाता तितले तातूंत जे रिडंडंट क्लॉजीस आसतात ते काडून उडोवपा खातीर, जाता तितले आमी युजर फ्रेंडली करपा खातीर. इनफॅक्ट वी आर ट्रायंग टू व्हेरी सून मूव टू ऑनलायन एप्लिकेशन्स ओनली सो दॅट पीपल कॅन फील इट अप एट होम. आमचे एप्लिकेशन फॉर्म जर तुवें काडून पळोवशीत तातूंत असो एकूय क्लॉज आसचो ना किंवा एकूय रिक्वायरमेंट आसचो जे त्या मनशाक कळचें ना. एजंट केन्ना जाय पडटा? वेन द प्रोसेस इज कॉम्प्लिकेटेड तेन्ना एजंट जाय पडटलो. वेन द टर्मिनॉलॉजी यूज्ड इज व्हेरी कॉम्प्लेक्स तेन्ना एजंट जाय पडटलो. आमी जर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आनी कसल्या कॉम्प्लिकेटेड रेशोज घालून मागले जाल्यार जाय पडटलो. आमच्या फॉर्म इज द एंटायर प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड एवरीथिंग इन तातूंत. Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities. Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business. आता
जस्ट फॉर कन्फर्मेशन क्लॅरिफिकेशन EDCच पैसे दिता EDC कडल्यान लेटर व्हरून बँकेत घेवचे पडटा EDCच पैसे दिता. EDCच पैसे वी आर एन दिता. NBFC, नॉन बँकिंग फायनान्स कंपनी. म्हणजे तुमचे कडेन येवन पैसे घेवपाचे डायरेक्ट हय. आणि आमी पैसे तुका sanction भरपाचे letter दितले, आमी तुका चॅक दितले, तो चॅक घडये आमच्या दुसऱ्या खंयच्या बँकेचो आसतलो, पूण तुका चॅक दितले आमी पयशे आमचे आसतले. EDCचे पैसे त्या बँकेत घ्या. तुजो तो लोन बँकवालो मागीर ना दिना म्हणू शकना. आमी जेन्ना आमच्या बँकेच्या म्हजो जर तुजो एक बँकेन अकाउंट आसा, तुवें चॅक बरोवन दिलो म्हाका किंवा ताका, जाल्यार तो बँकवालो ना म्हणू शकता. ना EDC ना गव्हर्मेंट It is म्हणटकर same. हे बारीक बारीक प्रश्न हेजे खातीर ना, विचारता की विचारिल्ले- खुबशे जाणांक हे प्रश्न आसा. खुबशे जाणांनी म्हाका अशें अरे EDCन गेल्यार कोणा एजंटाक गट धरचो पडटलो हो एक प्रश्न तो प्रश्न पडटा कित्याक कोणूच एजंट ना म्हणून. हय. आशिल्लो लोकांक खबर आसतलें खंयचे गुड आन्सर. सो ओके, सो तुमीच फायनान्स करता येस. आनी पयशे ताणें परत त्या बँकेन भरपाचे आमकां भरपाचे डायरेक्ट EDC दिवन भरपाचे. आमचो अकाउंट जशें हांवें पयलीं स्टार्टिंगाकूच सांगलें, वी आर नॉट अ बँकिंग कंपनी, आमी बँक न्ही. म्हणटकीर आमचो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट आमचे कडेन ओपन करपाक शकना. आमचो सुद्दां करंट अकाउंट दुसऱ्या बँकेन आसता. पयशे आमचेच. करेक्ट. चेक काडून EDC हावजान दिवपाचे. एब्सोल्युटली. पण आतां EDC एकूच ऑफिस आसा. एकूच ऑफिस आसा. आमचें एक मडगांव ऑफिस आसा, सेल्स ऑफिस आसा. फूल फ्लेजेड अशें ऑफिस ना. आतां काणकोणच्यान पेडणे म्हणसर लोक जे आसात पेडणेकाराक ओके ते पणजे, काणकोणकाराक ऑल द वे पणजे येवचें पडलें. सद्या येस, आमी ऑनलायन करतकीर ती पावट पडची ना. बेजिकली आमी सुद्दां डिस्करेज करतात की आमी म्हणटात की फोनार उलया, फोनार विचारा कितें विचारपा आसा तें. आनी फक्त आतां पळयात, तुज्या ह्या पॉडकास्टाच्या माध्यमांतल्यान वी वील बी एबल टू रीच इवन दॅट पर्सन सिटींग इन काणकोण. लेट अस होप दॅट वी आर एबल टू टेल हिम व्हेरी क्लियरली कितें कितें टर्म्स आसा ते. ताज्या मागीर जेन्ना तो येतलो, ताका एकूच जर आयलो जाल्यार येवना फोन करून विचारूं शकताच. पूण जर येवनशेंच दिसलें, खुबश्या लोकांक अशें दिसता की येवन फेस टू फेसूच विचारल्यार तांकां समाधान जाता. ते आयल्यार पसून तो मनीस येतना क्लियर आसतलो कितें प्रश्न आसा आपल्याक ते. ओके, हय. आमचो यत्न इतलोच आसा की ताणें येवन अशें म्हणचें न्ही, हां सांग कितें बिझनेस करूं शकता हांव. दॅट इज यू शूड नॉट स्टार्ट फ्रॉम देर. So all businesses you are covering? Yes, all businesses Anything and other than everything. tobacco and alcohol. वायन शॉपा दिना दिसता तुमी. ना, वायन शॉपाक दिना. बार्रा वायन शॉप रेस्टॉरंट्सांक दिता. रेस्टॉरंटान सोरो विकला जाल्यार चलता. ओके, दॅट इज ताजो मार्जीन एज अ प्रोपोर्शन इट वोंट बी मच. बट वायन शॉपा किंवा ओन्ली बार्राक दिवचे ना. आतां कोणाक समज येवपाचें आसता लोन घेवपाक, EDCन कोणाक येवन मेळपाचो? आमच्या कडेन सपोज धाकटे लोन आसात 25 लाख, जशें हांवें CMRY लोन. अच्छा, धाकटे वेगवेगळे तरेची लोन आसा. एक CMRY जे सामकें पॉप्युलर जाला पॉप्युलर जाला. आनी खंयचे आसा? फॉर ऑल द गूड रिजन्स पॉप्युलर जाला. हय हय, CMRY. एब्सोल्युटली. तशेंच आमच्या कडेन आनीक आसा जे आमचे ST बांधवांक खातीर आसा. तांच्या खातीर एक गोवा ट्रायबल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम GTEGP ह्या नांवाची एक स्कीम आसा. The parameters of that loan is more or less like CMRY only. But with an added sweetener की तातून 40% सबसिडी आसा. ओके, आय विल रिपीट, 40% सबसिडी आसा. म्हणजे 40% लोन डायरेक्ट नॉन रिपेबल. म्हणजे 100 रुपया लोन घेवप, 60 रुपया रिपे करप, ते 2%. ओके, हां हां, संवसारान अशी स्कीम आनी खंयच्याच राज्यान ना. हांवें तरी पळोवंक ना. हांवें आतां ह्या CA जाल्ल्याक म्हाका दिसता 25 वर्सां जाली म्हाका. ती इज ओन्ली फॉर ST कम्युनिटी. येस, ST कम्युनिटी. आनी ताका हें आसता म्हणजे इकॉनॉमीक बॅकग्रावंडूय लावचो पडटा. हांव STतलो, पूण म्हाजो समज व्हडलो बंगलो आसा जाल्यार कास्ट सर्टिफिकेट लावची पडटा. हां, क्रिमी लेयराक मेळची ना ऑफकोर्स. पूण विचारले तुमी तुजे इनकम कितले? क्रिमी लेयराक तातूंत बरयल्लें आसता सर्टिफिकेटीन. एनीवे ते बंगलो आसले तो काय लोनाक येवचो ना. एक्चुअली. ओके, सो बरें, CMRY लोनान आनीक कन्फ्युजन आसता लोकांक की CMRY लोन फक्त नवीन बिझनेस करता तांकांच मेळटा काय म्हणून. जाल्यार पयलीं अशें आशिल्लें खरें, पूण फाटल्या 2023च्यान आमी ती रिक्वायरमेंट सुद्दां काडून उडयल्या. सो तुज्या पॉडकास्टाच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदता आवर्जून की इवन इफ यू आर एन एक्झिस्टींग बिझनेसमॅन, गोवन बिझनेसमॅन, प्लीज डू कम टू अस. You can still avail CMRY loan
तुम्ही जर पयलीं अवेल करून नासलो, तुम्ही चान्स मिस केला, यू हॅव नॉट अवेल्ड अ CMRY लोन इन द पास्ट, यू कॅन स्टील अवेल CMRY लोन. टॉपअप बी दिता तुम्ही लोना? टॉपअप म्हणजे पयल्या एक देर इज वन प्रोविजन अंडर वीच वी कॅन गीव एडिशनल लोन विदीन 3 years. म्हणजे 25 लाख म्हणसर प्रोजेक्ट कॉस्ट, तुका लोन एक 22.5 लाख म्हणसर 90% आसा जाल्यार, किंवा 23,75,000 रुपयात 95% आसत जाल्यार तितलो लोन मेळपाक शकता. सपोज तुवें स्टार्ट करतना इतली हिम्मत जाली ना की इतलो लोन घेवचो, खुबशा जाणांक जाता. सो पयलो लोन लेटर से 5 लाखूच घेतला आनी मागीर 1 वर्सान ताका रियलायज जालें, अरे म्हजो बिझनेस बरो चल्ला, माय डिसिजन इज करेक्ट, आय एम डुईंग द रायट थिंग इन लायफ एंड आतां एक्सपान्शन करूं शकता, जाल्यार ही हॅज 3 years टू अप्लाय फॉर अ टॉपअप लोन. ओके. कितले म्हणसर जितलो पयलो ताजो लिमीट आशिल्लो तितले म्हणसर ही कॅन टेक द लोन. इक्विवलंट टू दॅट. येस. सो ओके. सो आतां कंपनीज करून समज एप्लाय करपाचें आसा. हां. सो चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना ही स्कीम जी आसा, किंवा गोवा ट्रायबल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, हाज्या अंडर जो लोन आसा तो फक्त इंडिविज्युअल्सांक मेळटा. तो रोजगार योजना न्ही ती, म्हणटकीर ते फक्त इंडिविज्युअल्सांक मेळटा. तूं जर कंपनी करून लोन अप्लाय करपाक सोदता जाल्यार आमचे कडेन दुसरे टर्म लोन्स आसात. वी अंडर दॅट लोन दे आर बिगर लोन्स, सो वी कॅन गो अप टू 15 crores. ओके. 15 करोड म्हणसर लोन दिवपाक शकता. ताजें वैशिश्ट्य म्हणजे ताज्या बाकीच्या टर्म्स अँड कंडिशन्स, म्हणजे टेन्युअर कितलो आसतलो, कितल्या वर्सां खातीर मेळटलो, कितलो लोन मेळटलो, प्रोजेक्ट कॉस्टाचे कितले % लोन मेळटलो, ताजे बाकीचे टर्म्स अँड कंडिशन्स, सिक्युरिटी कितें आसतली. दीज आर मोर ऑर लेस इन लायन विथ एनी अदर बँक लोन. ओके. बँकाचे इंटरेस्ट? हां. इंटरेस्ट इज अवर युनीक सेलिंग पॉयंट. जसो खंयच्याय प्रोडक्टाचो एक युनीक सेलिंग पॉयंट आसता, वैशिश्ट्य आसता, ते आमचे युनीक सेलिंग पॉयंट फॉर अवर टर्म लोन्स इज द इंटरेस्ट. आतां इंटरेस्ट कितलो लागतलो हें पयलीं सांगता आनी ताज्या मागीर तें वैशिश्ट्य सांगता. म्हणजे जशें ल्हान आसतना आमी चिविंगम आसताले आनी ताज्या बरोबर एक टॅटू मेळटालो पळय, खुबशे फावटी आमी टॅटू खातीर तो चिविंगम घेताले. सारकें. सो तशें पयलीं हांव चिविंगम एक्सप्लेन करता आनी मागीर टॅटू एक्सप्लेन करता. सो आमचो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आसा तो रेपो रेट आसता, ताज्या बरोबर लिंक्ड आसा. RBIची रेपो रेट आसा. सद्याच्या घडयेक रेपो रेट जी आसा ती 5.25% आसा. ओके. आमचो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 करोड म्हणसरच्या लोना खातीर 8.25%, म्हणजे रेपो रेट प्लस 3%. सो 8.25% आसा. आनी 1 करोडा परस चड जर लोन आसा तुजो जाल्यार रेपो रेट इज ऑन अ बँड. तुजें क्रेडीट रेटींग जाता जस्ट लायक एनी अदर बँक. तुजें सिबील स्कोर पळयतली, नेटवर्थ पळयतली, बिझनेस एक्सपिरियन्स पळयतले, हे सगळें पळोवन तुका स्कोर दितले आनी त्या स्कोरा प्रमाणे तुजो रेट ऑफ इंटरेस्ट थारतलो. तो जर 1 करोडा परस वयर जर लोन आसा जाल्यार योर रेट could be based on the credit score, your rate of interest could be anywhere between 9.25% to 12.25%. ओके. ह्या बँड. आतां तूं म्हणटलो की ह्या रेटीन बँकूय लोन दिता, मागीर तुमचें कितें वैशिश्ट्य जाल्यार आतां ते टॅटू. सो दॅट आमचें वैशिश्ट्य अशें की आमचे कडेन जेन्ना लोन घेता तेन्ना यू आर एलिजिबल फॉर समथींग कॉल्ड मुख्यमंत्री मॉडिफायड इंटरेस्ट रिबेट स्कीम. म्हणजे तुमकां गव्हर्मेंट रिबेट दिता, डिस्कावंट. आमचे गुगल पेचेर अशें कॅशबॅक बी मेळटा पळय, स्क्रॅच करतकीर तशें आमचे कडेन लोन घेतकीर तुका रिबेट मेळटा. आतां हो रिबेट चीफ मिनिस्टर रोजगार योजनानूय मेळटा. चीफ मिनिस्टर रोजगार योजनान आमी 8% इंटरेस्ट लायतात. सारकें आयका, 8% आमी इंटरेस्ट लायता EMIचेर, आनी एवरी मंथ दॅट यू पे द EMI ऑन टायम वी गिव यू 6% कॅशबॅक. ओके. सो इफेक्टिवली CMRYचेर 2% लोन मेळटा. लायतना आमी 8% लायतले. कॅरेट एंड स्टीक म्हळ्यार तुवें आयकला न्ही तुवें, जो मनीस रेग्युलर आसा ताका फायदो जावपाक जाय, सो ताका आमी 6% कॅशबॅक दितात. जो मनीस रेग्युलर ना ताका आमी पेनल इंटरेस्टूय लायतात. करेक्ट. सो जो मनीस रेग्युलर आसा ताका इफेक्टिवली 2% रेट पडटा CMRYच्या अंडर. तेच जी आमची व्हडली लोन म्हळ्यार तुका आतां टर्म लोन स्किम्स जे म्हळ्यार, हातून रिबेट जे आसा अंडर मुख्यमंत्री मॉडिफायड इंटरेस्ट रिबेट स्किमीच्या अंडर, तातून रिबेट कशी मेळटा जाल्यार 2 कॅटेगरीन मेळटा. कॅटेगरी A आनी कॅटेगरी B. कॅटेगरी एन इफ यू आर अ गोवन जाल्यार तुका 2% रिबेट मेळटा. इफ यू आर अ वुमन जाल्यार एडिशनल 2% रिबेट मेळटा. 4% जाले. गोवन वुमन जाल्यार 4% जाले. इफ युअर युनिट इज इन बॅकवर्ड तालुका जाल्यार 5% एडिशनल मेळटा.
हो म्हणजे इफ यू आर अ गोवन वुमन सेटिंग अप अ युनिट इन अ बॅकवर्ड तालुका तुका 2+2+5 9% मेळटा, पण अंडर दीस कॅटेगरी आमी ती रेस्ट्रिक्ट केल्या टू 7%. हां आता कॅटेगरी बीन इफ यू आर एम्प्लॉईंग मोर दॅन 20 गोवन्स, 20 किंवा 20 परस चड गोंयकारांक तुवें जर एम्प्लॉय केल्या आपल्या कंपनीन जाल्यार तुका एडिशनल 2% रिबेट मेळटा. म्हणजे 7 कॅटेगरी येतली 7% आनी कॅटेगरी बीतले 2%. हे मेळून तुका मॅक्झिमम 9% पर एनम एवरी इयर तुका रिबेट मेळपाक शकता. मॅक्झिमम 25 लाख 25 lakhs पर एनम दॅट इज सिलींग आसा. सिलींग आसा. सो हें फक्त आयकुपाक बरें दिसता किंवा अनबिलिवेबल दिसता अशें न्ही. देर आर सो मेनी लोन्स वी हॅव गिवन वेर इन द रेट ऑफ इंट्रस्ट इफेक्टीव रेट ऑफ इंट्रस्ट इज 0.5%. ओके खरोखर म्हणजे ताका हे सगळें घालून 9% ताका एक सपोज 9.5% लोन दिल्या आनी ताका रिबेट जातकीर 9% ताका रिबेट जर एलिजिबल आसा ताका इफेक्टिवली 0.5% पडटा. आतां अशें जावंक शकता की पॉसिबिलिटी आसा की आमी 8.25% लोन दिला तुका आनी यू आर एलिजिबल फॉर 9% रिबेट. इन दॅट केस आमी तुका वयल्यान इंट्रस्ट पे करतले काय कितें जाल्यार ना. जाल्यार तातूंत आमी एक प्रोविजन घाला की मिनिमम बेर मिनिमम 0.5% तरी आमी इंट्रस्ट लावंक जाय, घेवपाकूच जाय. सो कितलेशेच अशे लोन आसात. हे बेश्टो फेरीटेल न्ही, हे आयकपाक बरें दिसता म्हणून सांगपाक बरें दिसता म्हणून सांगना हांव. अशें खरोखर कितलेशेच लोन आसा आमच्या कडेन आज कितलेशेच आसा जातून तांकां इफेक्टीव रेट ऑफ इंट्रस्ट इज 0.5%. स्टार्टअपा खातीरूय दिता तुमी. येस पळय स्टार्टअपा खातीर आमी सेपरेट स्टार्टअप स्कीम अशी ना आमच्या कडेन, पूण स्टार्टअपा खातीर आमी स्टार्टअपाक एक सेपरेट एक बिझनेस असोय चिंतना. सो इफ युअर बिझनेस इज वायबल रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इज अ स्टार्टअप ऑर इट इज अ नॉन स्टार्टअप आमी लोन दिता. हाऊ डू आय सेल दी आयडिया टू यू? तुमकां आयडिया पयलीं सेल करचो पडटलो. येस सो ते मातशें एक डिफिकल्ट जाता खूब फावटी प्रोजेक्टान घालतलो कित्याक म्हाजे तकलेंतले मायट बी इमॅजिनेशन फॉर यू, मायट बी अ यू नो गोल फॉर मी किंवा हांव स्टार्टअपा अंडर अशें करतलो. सो एक बिझनेस घालतलो जाल्यार सगळ्यान व्हडलो चॅलेंज तर होच आसता. हय स्टार्टींग विथ युअर फॅमिली. पयलीं फॅमिलीक कन्विन्स करचो पडटा तुवें बिझनेस यू नो इट बेटर देन एनीबडी एल्स की पयलीं ती आयडिया पयलीं फॅमिलीक सेल करची पडटा की आपूण अशें करपाक सोदता, अशी उडी मारपाक सोदता, साथ दियात. मागीर फ्रेंड्स असतात, फ्रेंड्सा कडेन पयलीं फ्रेंड्सा कडेन बाउन्स करता आमी. सो अ बिझनेसमॅन्स जर्नी इज फूल ऑफ दीज थिंग्स. कन्विन्सिंग अदर्स, सेलिंग द आयडिया, दॅट इट सेल्फ इज बिझनेस. सो ताजोच एक पार्ट म्हणून ही हॅज टू कन्विन्स द फायनान्सर वेदर इट इज EDC or a bank or wherever he goes. He has to sell his idea. More importantly, he has to sell his conviction about the idea. फक्त आयडिया असली म्हणून जायना. आमच्या कडेन जेन्ना लोनाक येता तेन्ना बेजिकली आमी 2 गोश्टी पळयतात. तो मनीस केपेबल आसा काय कितें आनी क्रेडिबल आसा काय कितें. म्हणजे कितें की तो मनीस जेन्ना आतां तुका इतली वर्सां तूं जर्नलिजमान आसा, एक मनीस आयलो तुज्या फुडें, तो उलोवपाक लागलो की आय एम शुअर एक 5-10 मिनटां यू गेट अ सेन्स किंवा मनीस सिन्सियर आसा काय ना, ह्या मनशाक आपूण कितें उलयता ताचें ताळ तंत्र खबर आसा काय ना, उलयता तो बेश्टेच शब्द कळटा म्हणून उलयता काय त्या शब्दा फाटल्या ताका फिलिंग्स खबर आसा काय ना, कळटा काय ना. तशेंच एक बँकराक आमकांय बी कळटा की एक पयले 10 मिनटान ताज्या उतरान कन्विक्शन आसा काय ना. ताज्या मागीर ही वॉट एवर डॉक्युमेंट ही प्रोवायड्स, वॉट एवर फॉर्म्स ही प्रोवायड्स आर जस्ट आमचे जे सांगला ताणें आमकां तेन्ना फक्त ही इज कन्सॉलिडेटींग इट. सो आमकां आनीक कॉन्फिडन्स दिता. पूण एक खरो बिझनेसमॅन, हाडाचो बिझनेसमॅन जो आसा तो उलोवपाक लागता की तुका कळटा रे बिझनेसमॅन. हाऊ मच ऑफ युअर एंटायर अमाउंट इज बॅड डेब्ट फायनली? हां, गुड क्वेश्चन. सो जनरली इंडस्ट्री स्टँडर्ड्स इज 4-5% बॅड डेट आसतात. आमचे वी आर व्हेरी प्राऊड टू से दॅट अवर बॅड डेट्स आर 0.6%, लेस दॅन 0.5%. आतां कित्याक लागून म्हणजे तूं आतां वन वे ऑफ लुकींग एट इज तुमी लोनूच दिनासतले म्हणून बॅड डेट्सूच जायनासतले अशें तुका दिसलां आसत. पूण तशें ना. आमचो लोन बूक इज अरावंड 1000 crores, 950-900 crores आमचो लोन बूक आसा. पूण आमच्या कडेन जो मनीस लोनाक येता, लायक आय सेड अर्लियर, आमचो युनीक सेलिंग पॉयंट कितें? रिबेट केन्ना मेळटा? ओन्ली इफ यू आर रेग्युलर. सो आमच्या कडेन लोन घेवन तो डिफॉल्ट करप डज नॉट मेक सेन्स टू एनी बिझनेसमॅन. So absolutely he has to pay to get the benefit.
इफ ही वॉन्ट्स द बेनिफीट ही हॅज टू पे. तुम्ही ते हूक लावन दवरिल्लें आसा. आनी ताका लागून तो बिझनसूय बरो करता, सिन्सियरली करता, आनी रिपे करता, ग्रोय करता, एक्सपांडूय करता. इनफॅक्ट जर तूं आमच्या कडल्यान लोन घेतलो आनी इफ युअर बिझनेस टर्न्स आउट गूड एंड यू हॅव रिपेड अवर लोन, वी हॅव अ सेपरेट स्कीम फॉर देम कॉल्ड अवर कंपोजीट स्कीम फॉर पास्ट EDC बॉरोवर्स विथ गुड ट्रॅक रेकॉर्ड. अच्छा, नाव मातशें व्हडलें लांब आसा, पूण एवरी वर्ड इज वॉट कळ्ळें इट इज. म्हाका. हय, तूं जर आमचो पास्ट बॉरोवर आसा, तुवें गूड ट्रॅक रेकॉर्ड दवरला, रिपेमेंट सारको टायमार केला, एक्सपान्शन केला, तुज्या एक्सपान्शना खातीर आमी तुका एडिशनल लोन दिता. आनी ह्या फावटी 15 न्ही 25 करोड म्हणसर लोन दिता. 25 crores म्हणसर लोन दिता. ताच्या आमी सेक्युरिटीन सुद्दां मातशें आमी ताका रिलॅक्स जातात. ताच्या इमोवेबल आमी आमच्या जनरली सगळ्या लोनाक म्हणजे जे टर्म लोन आसा तातूंत आमी कोलेटरल सेक्युरिटी घेतात, हायपोथिकेशन करून मॉर्गेज करून घेतात ऑफ इमोवेबल सेक्युरिटी. बट ह्या जे आमच्या कंपोजीट स्किमीच्या अंडर लोन आसात फॉर अवर पास्ट बॉरोवर्स विथ गूड ट्रॅक रेकॉर्ड, तांकां आमी वी कॅन रिलॅक्स, वी टेक इवन मशिनरी एज 50% कॉस्ट ऑफ द मशिनरी ऑल्सो एज सेक्युरिटी. ओके. आमचे जे पास्ट बरोबर आसात तांच्या खातीर आमी चड तांकां एनकरेज करतात टू एक्सपांड. सो आता परत एकदा आता तुम्ही सगळे बसले टास्क फोर्सवाले. टास्क फोर्स इज ओनली फॉर CMRY. हां, ओके. बाकीच्या रेस्ट ऑफ द लोन्स आर नॉट अंडर टास्क फोर्स. इट इज अंडर रेस्ट ऑफ द लोन्स जे आसात ते लोन्स अमावंटा प्रमाणे 1 crore म्हणसर जो लोन आसा जाल्यार आमच्याच मॅनेजिंग डायरेक्टराक ऑथॉरिटी आसा अप्रूव करपाची. 1 कोटीच्या वयर जर आसा 2.5 कोटी म्हणसर जाल्यार सब कमिटी ऑफ एक आसा तातूंत ताका पावर्स आसात. 7.5 कोटी म्हणसर आसा जाल्यार सब कमिटी ऑफ द बोर्डाक पावर आसात. 7.5 कोटीच्या वयर आसा जाल्यार बोर्डा कडेन वचचें पडटा. सो स्टार्टअपा खातीर इट कॅन कम अंडर एनी कॅटेगरी. इट कॅन बी CMRY ऑल्सो. येस, एब्सोल्युटली. यू हॅव टू चूज ऑर म्हणजे एप्लिकंट हॅज टू चूज. इफ तुका एक लोन आसा जर तुजो रिक्वायरमेंट 25 लाखूच आसा, एक लोन आसा तो तुका 2% मेळटलो इफेक्टिवली. 1% आसा तुका 8.25% मायनस वॉट एवर रिबेट करून तुका 4% किंवा 4.25 मेळटलो. ऑब्वियसली यू वील चूज अ 2% लोन न्हय. म्हणटकीर चडशे जे स्टार्टअप लोन आसात किंवा चडशे जे नवीन एंटरप्रिन्युअर्स आसा आमचे जे भुरगे आसात हू वॉन्ट टू टेक द फर्स्ट लीप ऑफ फेथ, फॉर देम द फर्स्ट नॅचरल चॉयस इज चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना. थंयच्यान सुरू जाता. भुरगे आसा पूण बरे येता प्रोजेक्ट तुमचे कडेन? भरपूर येतात. आमी जवळ जवळ 10,000 लोन्स दिल्यात अंडर चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना. अराउंड 250-300 करोड रुपये दिल्या. 10,000 टिल डेट. ओके. येस. आणि अंडर अवर नॉर्मल टर्म लोन आमी सुमार 4-5 हजार लोन दिल्यात. आणि लोन अमाऊंट इज ऑल्सो अराउंड 4,000 crores अंडर दॅट. भायलो समज गोंया भायलो कोणी येता जाल्यार नॉट चीफ मिनिस्टर रोजगार योजनाच्या अंडर चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना इज एक्सक्लुझिव्ह फॉर गोवन्स. आणि सो यू नीड टू हॅव अ डॉमिसाईल. टर्म लोना खातीर द रिक्वायरमेंट इज दॅट द युनिट हॅज टू बी इन गोवा. Okay. Even if somebody from outside comes and sets up a unit in Goa, he generates revenues for Goa, he generates employment in Goa, then we can still consider. डिरेक्टर गोंयकार आसपाचो असं काय ना? ती जे आता तुवें उदोडवा सांगल्या पळय रिबेट मेळटा 2% रिबेट इफ यू आर अ गोवन, जाल्यार एक कंपनी गोवन कशी आसतली जाल्यार त्या कंपनीचे आमी 74% मार्क हे दवरल्या, पर्संटेज दवरल्या, कट ऑफ. 74% ऑफ द शेअर होल्डिंग जर गोंयकारा कडेन आसा जाल्यार ताका ती 2% रिबेट मेळटा ऑफ गोवन. ओके. तशीच वुमन जर 74% शेअर होल्डिंग जर वुमन होल्ड करता जाल्यार ताका ती एडिशनल 2% रिबेट मेळटा फॉर बिंग अ वुमन कंपनी. दॅट वे वी हॅव एन्श्युअर्ड दॅट द शेअर होल्डिंग जर गोंयकारांची आसा जाल्यार ताका एडिशनल बेनिफीट मेळटले. आतां आमी पळयलें 50 वर्सां वेन EDC स्टार्टेड दे मस्ट बी फंडींग other kind of businesses. म्हणजे तेन्ना mining was a business. Now mining is no, I don't think mining guys will come to EDC asking for, म्हणजे direct miners might not come. Mining equipment guys might come. So आता
that era to this AI era, you just joined, I know, but you must be interacting with them, so Yes. तुमकां एक्सपिरियन्स आसतलो. How do you see the entire म्हणजे चेंज ऑफ हें जालें सगळो कंप्लीट बिझनेस? आमचोच कित्याक आख्खो संवसाराचो बिझनेस, द वर्ल्ड इट सेल्फ हेज चेंज. द वर्ल्ड ऑफ फायनान्स इज प्रोबेबली द फास्टेस्ट इवॉल्विंग वर्ल्ड. सो आमी एवरी फ्यू इयर्स वी सी न्यू प्रोडक्ट, न्यू इंडस्ट्रीज बुमींग, नवी AI खंय खबर आशिल्ली. You have to be updated. We have to be updated. We have to adopt these new things. We have to mold ourselves. आमच्यो स्किमी सुद्दां we have to keep changing. For example, तुका हांवें रिबेट स्कीम सांगली, जस्ट विशय काडलो म्हणून. सो ही आत्ताच्या घडयेक द हॉट टॉपीक इज सोलार. हय. Right. So solar, everybody wants to promote solar because it is a renewable energy and it is good for the ecology. So we have also evolved. So last year in this last budget, CM sir has even announced a special rebate for all industries setting up a solar unit. Okay. म्हणजे जर तूं सोलार पॅनल घालतात, IDCच्या सगळ्या शेडीचेर वयर शेड पत्रे आसा, वॉटेवर रूफ आसा, रूफ टॉप सोलार पॅनल जर प्रत्येक इंडस्ट्रीच्या वयर घाले जाल्यार इमॅजीन हाऊ मच वी विल हेल्प द इकॉलॉजी. रायट. नाव ते करपा खातीर आतां देशाची गरज आसा, स्टेटीची गरज आसा, द पॉलिटिकल लिडरशीप वॉन्ट्स इट टू हॅपन. बट हाऊ डू यू कन्विन्स द इंडस्ट्रियलिस्ट टू मेक दॅट एक्स्ट्रा कॅपिटल एक्सपेंडिचर? ताज्या खातीर खर्चो न्ही तो, वन टायम इन्व्हेस्टमेंट पूण ताज्या खातीर वन टायम हेवी इन्व्हेस्टमेंट तो. तेच पयशे जर तो आपले रॉ मटेरियल हाडून प्रोडक्शन वाडयत, ताका रोखडेच प्रॉफिट मेळटा. हाजे ताका पे बॅक पिरियड 4 वर्सां, 3 वर्सां, 5 वर्सां, वॉट एवर चड लागतलो. सो तांकां एनकरेज करप कशें, तर त्या खातीर आमी सेपरेट CM सरान लास्ट बजेटान अनावन्स सुद्दां केला की एडिशनल रिबेट मेळटली फॉर सोलार प्रोजेक्ट्स. आतां ते आमच्या कडल्यान लोन घेतकीर म्हणलें. सो वी हॅव ऑल्सो एडॉप्टेड दीस. आमी सोलारा खातीर नवी स्कीम तयार केल्या. वी आर ट्रायंग टू प्रमोट इट टू ऑल अवर एक्झिस्टींग ऑल अवर बिझनेसीस इन गोवा की भैया आपल्या इंडस्ट्रियल शेडीचेर सोलार पॅनल्स घालात. ताका मेळटा. येस. सो वी आर घरार घालपाक मेळना दिसता. घरार घालपाक सेंट्रल गव्हर्मेंटाची वेगळी स्कीम आसा दिसता. वी कॅनॉट. आमचें कितें आसा, आमचें दायित्व जें आसा तें ओन्ली फॉर इंडस्ट्रियल. सो MSMEs, दॅट इज ओन्ली लोन्स वी कॅन गिव. वी कॅनॉट. सो दॅट डजंट मीन की जो प्रोजेक्ट घालता तो पयशे जनरेट करपाक जाय. आतां ह्या इंडस्ट्रीच्या शेडीचेर तो घालता, ही इज नॉट अर्निंग एनीथिंग आउट ऑफ इट. पेनी सेव्ड इज पेनी अर्न्ड न्ही रे. यू आर काउंटिंग दॅट वे. येस, ऑफकोर्स. तूं एक जेन्ना शेड घालता. पण हांवें सोलार रूफ टॉवर इन्स्टॉलेशनाची समज कंपनी काडली, देन यू कॅन फायनान्स. रूफटॉप सोलार पॅनल्स घालपाची कंपनी काडली, देन यू कॅन फायनान्स. तो वेगळो जालो. ताज्या खातीर आतां तुवें सोलार पॅनल ट्रेड करपाची किंवा मॅन्युफॅक्चर करपाची जर फॅक्टरी घाली जाल्यार ताका हे 5% एडिशनल जे कितें सोलारा खातीर एडिशनल रिबेट आसा ती ताका मेळची ना एकाद वेळ. कित्याक तातूंत तूं आपल्या रुफार घालना न्ही. पूण तूं जेन्ना तूं ज्या लोकांक विकतलो तो मनीस आपल्या शेडीर घालतलो, ताका ती एडिशनल रिबेट मेळटली. ताका मेळटा. तुका जे बाकीचे रिबेट्स मेळटल्यो. ओके. सो EDCन आतां इन नटशेल EDCन समज आतां म्हाका येवपाचें आसा, येस, जाल्यार आमी केन्ना येवपाचें? ते सकाळीं येवपाचें, कितल्यांक येवपाचें, कोणाक मेळपाचें? यू आर ऑल ओवर गोवा. हांव तुका तुज्या मार्फत परत एकदां सांगपाक सोदता, इतल्यो बऱ्यो स्किम्स आसा. जेन्युइनली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट सांगता, इतल्यो बऱ्यो स्किम्स आसात दॅट यू हॅव टू कम अँड एटलिस्ट अंडरस्टँड. एक प्री कन्सिव्ड नोशन घेवन बसूं नाकात की इट इज डिफिकल्ट. तुमी सांगता पूण आयले जाल्यार थंय रिसेप्शनाचेर बी काय? नो वन विल कॉन्टॅक्ट यू, बट आसा रिसेप्शनाचेर. ऑफकोर्स आसा. म्हणजे मेकॅनिझम आसा की मनीस आयलो की तो हांगा बसतलो, ताका हय. आमी कशी गाडी घेवपाक गेले की मारुतीन पयलींच 4 जाण येवन सांगता पळय ही गाडी बरी, ती गाडी बरी, ती गाडी. तुमचें तशें आसा सेल्स गायज? आमचे कडेन तूं सकयल रिसेप्शनार आयलो पळय कशें आसता. नंबर 1 इज वी आर, although we are a government organization, by our culture we are trying to be as much private as possible. Because like I said, फायनान्स फिल्डान तूं गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन आसा म्हणून तुका सेपरेट काय रस्तो ना. वी हॅव टू कम्पीट वीथ द प्रायवेट बँक्स. वी हॅव टू कम्पीट वीथ प्रायवेट लॉसान दाखोवं शकना. वी हॅव टू कम्पीट वीथ दोज एप्स जे तुका एक क्लिक केले काय पयशे येता मेळटा. सो आमकां आयच्या दिसा ह्या संवसारान वी हॅव टू कम्पीट वीथ दोज पीपल ऑल्सो. सो आमी अशें लेथार्जीक रावन सुस्त बसून काय बिझनेस येवचो ना.
आनी बिझनेस येवचो ना जाल्यार आमचे इंट्रस्ट अर्निंग जावचें ना. इंट्रस्ट अर्निंग जावचें ना जाल्यार आमच्या बॅलन्स शिटान तुका एक वर्सान कळटलें. एवरी इयर वी अर्न अरावंड 100 crores इन रेवेन्यू अँड वी हॅव अ हेल्दी बॅलन्स शीट. तो आमची बॅलन्स शीट गव्हर्मेंटाकय दिता तुमी न्ही, तो एक चेक करून फोटो आसता खूब. दॅट इज द डिविडंड दॅट वी पे. सो एवरी इयर गव्हर्मेंट इज गव्हर्मेंट इज अ 84% शेअर होल्डर. येस. सो तुमच्या प्रॉफिटाचे 84% गव्हर्मेंटाक दिता येस तुमी. येस. ओके. हां. इट इज ओन बाकी 84% बाकीचे सुद्धा गव्हर्मेंट रे. 11% IDBI ओन करता. तेन्ना जेन्ना स्टेट फायनान्स कॉर्पोरेशन फॉर्म्युलेट जाल्लो तेन्ना गव्हर्मेंट, स्टेट गव्हर्मेंट आनी IDBI दोगांनी मिळून तयार करपाचें आशिल्लें. म्हणटकीर सम पार्ट ऑफ अवर शेअर होल्डिंग इज विथ IDBI. त्या काळान 1975 गोवा दमन अँड दीव वॉज कन्सिडर्ड एज एव्हरीथिंग. इवन IDC वॉज इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा दमन अँड दीव. EDC वॉज इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा दमन अँड दीव. म्हणटकीर तांचे एक 3-4% शेअर्स आसा. आमचे शेअर तांच्या कडेन आसात अजूनय दमन अँड दीव आसा. हय. बसले जाग्यार जोडटले ते ना, ते चड तांची जड जोड जायना. ओके. सो कोणी आयलो जाल्यार वी वर ऑन दीस पॉयंट की कोणी आयलो जाल्यार मेकॅनिझम आसा. लायक आय सेड, आयच्या दिसा वी कॅनॉट अफोर्ड टू बी लेथार्जीक. तूं आमच्या इफ यू एंटर, एनीबडी एंटर्स आवर ऑफिस, आमच्या कडेन ग्रावंड फ्लोराचेर मनीस बशिल्ले आसात हँड होल्डिंग करपा खातीर, स्कीम एक्सप्लेन करपा खातीर. आमचो प्रयत्न असो आसा की जो मनीस येता तो येवच्या पयलीं ताका सगळे आमचे स्कीम खबर आसपाक जाय. एंड देन ही शूड आस्क पॉयंटेड स्पेसिफीक क्वेश्चन्स. दॅट इज वेन वी वील कन्सिडर दॅट वी हॅव रिच्ड टू एवरीबडी. दॅट इज अवर होल पॉयंट. सो ते दीस पॉडकास्ट हो एक माध्यम जालो. आमी आमच्या परीन सोशल मिडियाचेर तुमच्या इतले बरे काय आमचे मिडिया मॅनेजमेंट आसचेच ना, पूण वी आर ट्रायंग अवर बेस्ट टू हॅव अवर प्रेझन्स इवन ऑन सोशल मिडिया. इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर. वी आर ट्रायंग टू बी एव्हरीवेअर. आमच्या स्मॉल आमचे एफर्ट्स असतात की आमी जाता तितले कडेन वचून, जाता त्या प्रोग्रामान वचून आमी आमचे स्किम्स एक्सप्लेन करपाच्यो. गव्हर्मेंट तुम्ही अवेअरनेस प्रोग्राम्स घेता गांवांनी बी वचून? येस. गव्हर्मेंटाची एक सरकार तुमच्या दारी एक स्कीम अशी आसा, ताज्या अंडर. मागीर पंचायतीन वचून आमी आमचे सेपरेट टिम्स आसात जे पंचायतीन वचून एक्सप्लेन करतात आमचे स्किम्स. जे कितें प्रोग्राम आसा, जंय खंय ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा थंय आमी ताळो फोडून सांगतात आमकां आमची स्कीम घेयात, लोन घेयात. एंटरप्रिन्युअर कशें आसता खबर आसा, लायक हांवें पयलीं सांगिल्ल्या भशेन, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चायल्ड. तशेंच सोसायटींतल्या आमी सगळ्यांनी म्हणजे EDC सारकेल्या कॉर्पोरेशन्स, स्कूल्स, पेरंट्स, सोसायटी इन जनरल, आनी सगळ्यान इम्पॉर्टंट ह्या सगळ्यांक इन्फ्लुएन्स करपी मिडिया, म्हायती दिवपाची. आमी सगळ्यांनी जेन्ना म्हायती दितले, रेडिली अवेलेबल करतले इन्फॉर्मेशन. आमी वेन यू पॉयंट आउट की EDCन हे सुदारवपाक जाय, यू keep on telling us, we improve our services. You go to the people and say की ही स्कीम आसा घेयात, कित्याक घेनात तुमी. So that is when we can raise a good entrepreneur in Goa. गोवन एंटरप्रेन्युअर तेन्नाच घडटलो जेन्ना आमी सगळे बरोबर काम करतले. आमी केले सक्सेस स्टोरी. पयर आमी एक हे केला, तातूंत गोंयकार भुरग्यांनीच सांगला की आपल्याक कसो फायदो जालो हेचो. CMRY विशीं केलें अशें. आनी एकट्याची सक्सेस स्टोरी पळोवन 10 जाणां तरी एनकरेज जातात. म्हणजे डुएबल शें दिसता खूब जाणांक. अदरवायज मनी बिकम्स अ प्रॉब्लम. येस. नाव एस्पेशली विथ दीस इजी एक्झिट स्कीम जी आतां इंट्रोड्यूस जातली. इजी एक्झिट म्हणजे बजेटान अनावन्स जाल्याच, ड्राफ्टूय रेडी आसा, रोखडेच जातली. अंडर दॅट इजी एक्झिट स्कीम तुका तो कॉन्फिडन्सूय मेळटलो आमच्या गोवन भुरग्याक की जस्ट इन केस सुरू केलें आनी जर सारकें जमलें ना किंवा दिसलें की हो दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी अशें दिसलें जाल्यार दे कॅन ऑलवेज, जाल्यार ते रिणाचे जाळ्यान ओडकून उरना. यू कॅन जस्ट आपल्याक खरेंच तुवें स्टार्ट केल्लें बापूय EDC इज द फादर. खरेंच खरोखर आपल्या बापाय कडल्यान रीण घेतिल्ल्या भशेन वचून जमलें ना, हे घे परत पयशे, प्रिंसिपल जितलो दिला तितले पयशे परत घे, इंट्रस्ट दिवपाक शकचो ना तुका, प्रॉफीट दिवपाक शकचो ना, सॉरी यू कॅन जस्ट लीव. एंड दॅट इज अ गोल्डन, दॅट हाज्या परस इजी एक्झिट आनी कितें दिवपाक शकता. दीस इज द बेस्ट थिंग. येस. म्हणजे यू आर नॉट, म्हणजे तुका 10 फावटी चिंतचें पडना लोन घेता. येस. तुका जनरली हेच जाता की तो बिझनेस घालपाक जो लीप ऑफ फेथ घेवचो पडटा, तो लीप ऑफ फेथ तो फॅन्सार चडशे मनीस हेच चिंतत रावतात. जाणा धंदो करया म्हणून मेळत तो मनीस तुका ताज्या कडेन बिझनेस आयडिया आसतली,
घडेक पयशे दिवपी मनुसूय आसतलो, पेरंट्स आसतले, फ्रेंड्स आसतले, बँक्स रेडी आसतली, इन्स्टिट्यूशन्स आमच्या सारकेले इन्स्टिट्यूशन आसतले, पयशे दिवपाकूय रेडी आसतले, पूण तो कॉन्फिडन्स जो जाय पडटा तो फायनल उडी मारपाक, हय कोरिया सुरू अशें that confidence दिवपाक with this easy exit scheme that is introduced by the honorable CM, probably that is the last thing that was needed. Thank you very much for giving us time. You are spending time with us. Thank you so much. So हे आशिल्ले अश्विन कामत. तुमकां जर धंदो करपाचो आसा, धंदो इन सेन्स बिजनेस करपाचो आसा, धंदो हांव परत हेज्या खातीर म्हणटा की गोंयकारांक कळपा खातीर बरें पडटा. बिजनेस करपाचो आसा, ऑन्टरप्रिनर जावपाचो आसा, सक्सेस स्टोरीज आपल्यो ड्राफ्ट करपाच्यो आसा जाल्यार EDC ब्रिंग्स टू यू दी फायनान्शियल हेल्प. Rest is your efforts and rest is your actually efforts. Finance and efforts is what it matters, because we are also doing the business. आमकां खबर आसा how much it takes. Without efforts nothing will success. We genuinely appreciate the efforts that entrepreneurs take. We understand कितले रिस्क आसता, कितले दडपण आसता, कितले डिसिजन घेवचे पडटा. We genuinely empathize with every entrepreneur. We are genuinely happy when a Goan entrepreneur succeeds. जेन्ना तो आमच्या कडेन CMRY घेतिल्लो मनीस परत येता आनी म्हणटा आपल्याक आतां टर्म लोन जाय, आतां व्हडलो लोन जाय, आतां 1 कोटीचो लोन दी, आतां 5 कोटीचो लोन दी, तेन्ना genuinely वी डू वॉट एवर इट टेक्स टू हेल्प देम. आमी genuinely pray करता that every CMRY borrower of ours comes for a bigger loan, and every bigger loan comes for a even bigger loan. And that exit scheme should not be used at all. तांचे फायदो जावनी आनी बिझनेस चालू उरता. Yes. तुमी पळयतात हो पॉडकास्ट ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज. कीप वॉचिंग अस. Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities. Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business.